18 ऑगस्ट मेरेन पीओपीच्या 189 मूर्तींचे नमुने एकठांय केल्ले। हातूंतल्या 137 नमुन्यांची तपासणी केली। हातूंतल्या 17 नमुन्यां मदीं पीओपीचे प्रमाण 10% परस चड सापडले। ताका लागून हे गणपती चिकट मातयेपासून तयार करूंक नाशिल्ल्याचे स्पष्ट जाता। तिसवाडी, केपें, साश्टी, पेडणे, मुरगांव, सत्तरी आनी फोंडे तालुक्यांत तपासणी केल्या। आमी एकंदर 12 ठिकाणाचेर जंय गणपती विसर्जन जाता थंय सॅम्पलिंग करता। लास्ट गेली कितलीं वर्सांच करता। ती लोकेशन तारीखेडे म्हापश्यां, हरमळकर वाडा पेडणे, मांडवी न्हंयेचेर फेरी पॉयंटाचेर करता। चार खांबा मांडचेर पणजे करता सांताक्रूज एरियार, करमळी लेकाचेर करता। दावदी की वाडा वेळूस वाळपय करता। ब्रिजा कडेन ओरकोट्टा सांग्यार करता। वॉर्ड नंबर केप्यान करता। वॉर्ड नंबर मागीर खांडीवाडा कुर्चडे करता। चेरेबान दांदोरो कुंकळी ब्रिजा कडेन करता। पाजीफोंड नियर किंदलबाग वॉर्ड काणकोण करता आनी बायणा करता। आतां आमी सॅम्पलिंग विसर्जन जावच्या पयलीं करता, मागीर 30व्या दिसा करता, 5व्या दिसा करता, 7व्या दिसा करता, 9व्या दिसा करता आनी 15व्या दिसा करता। आमी चडशे पॅरामिटर जे गरजेचे आसा ते सगळे करता, इन्क्लुडींग हेवी मेटल्स। आनी आमकां अशें निदर्शनांत आयलां की टर्बिडी जर सोडली विसर्जना उपरांत थोडे दीस जाल्यार 15 दिसां पर्यंत ती टर्बिडी नॉर्मलायज जाता आनी क्वॉलिटी वॉटर क्वॉलिटी नॉर्मलाक येता विदीन 15 डेज ऑफ विसर्जन। हो आमचो फाटल्या कितलेक वर्साचो आमचो विसर्जन मोडीचो अनुभव आसा। स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।